नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारेचो येवकार. खबरो विस्तारान. धोकादायक मेडिकल वेस्ट आनी ओल्या कोयराचें वेवस्थापन योग्य तरेन करून नियमांचेर 100% पालन जाता की ना ते सुनिश्चित करचे मुख्यमंत्र्याचे कोयर वेवस्थापन महामंडळाक निर्देश. वेळेर कोयराचें वेवस्थापन करचे म्हूण निर्देश. मुख्यमंत्र्याची महामंडळाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका. पळोवया निकती आयिल्ली खबर. 10 दिसांचे आउटरीच प्रोग्रामाचे आयोजन करून गोंयच्या लोकां मेरेन पावपाची गोवा फॉरवर्डाची तयारी. लोकांच्या भेटेक वचून खंय लोकांच्यो समस्या आयकून घेतले. 10 दिसांचो हो कार्यक्रम उत्तर गोंयच्यान सुरू जातलो म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या उत्तर गोंयच्या अध्यक्षाची माहिती. उत्तर गोंयसून सुरू करता आणि त्याची सुरवात ही आम्ही पेडणे तालुक्यांसून 2 मतदारसंघ येतात आणि त्याचो मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून आम्ही मांद्रे झेडपी हॉल जिल्हा पंचायत हॉल तर 29 जून सकाळच्या 10 वरांचेर आम्ही स्टार्ट करतात. 30 तारीख हो आम्ही बार्देस तालुका कव्हर करतात. हो म्हापसा रेजिडेन्सी. 2 तारीख आम्ही तिसवाडी तालुका म्हणून आम्ही आमचे गोवा फॉरवर्ड पणजेचे ऑफिस आसा तो करतात. हो 3 तारीख हो बिचोली सत्तरी म्हणून आम्ही एकत्र करतात. दक्षिण गोंयांत हो आउटरीच प्रोग्राम 4 जुलय सुरू जातलो म्हूण पक्षाच्या सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकारान सांगले. मार्मगोवा दवरला. जेड स्क्वेअर वास्को 4 जुलयाक. मागीर परत 6 जुलयाक काणकोणा दवरला. 7 जुलयाक धारबांदोड आनी केपें हो दोनी कडेन घेवन आमी एएसएन गॅलेक्सी कुरचऱ्यां दवरला. मागीर 9 जुलयाक फोंड्यां दवरला विठोबा. 10 जुलयाक सांग्यार सांगे म्युनिसिपालिटी आनी 11 जुलयाक शेवटच्या दिसाक सालसेतीक माडगांव म्युनिसिपालिटीक दवरला. ईमेला वरवीं लोकांनी आपल्यो समस्या मांडपाक जातात म्हूण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो फुडारी दुर्गादास कामतान माहिती दिली. पब्लिक सजेशन्स @goaforward.in ही आम्ही आज जाहीर करतात. लोकांकडे आम्ही मागतात की जे इश्यूज असतात पब्लिक रिलेटेड इश्यूज तांच्या मतदारसंघात जावं तांच्या तालुक्यांनी इश्यूज तांच्यांनी आमकां 10 जुलय मेरेन ह्या ईमेल आयडीचेर धाडचे जावन हे प्रश्न आमी सोडोवंक शकतले. 15 दीस विधानसभेचे सत्र जावन आसा. 3 आठवडे. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. 1975 इंदिरा सरकारान लायिल्ले आणीबाणीचेर संविधान हत्या दीस. आता वर्सभर शिक्षण संस्थांनी जागृती कार्यावळी. शिक्षण खात्याचे सर्क्युलर. काँग्रेस म्हणटा सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर करून शिक्षणात राजकारण घुसोवपाचो बीजेपीचो प्लान. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा संविधाना विशीं जागृताय जातली. NSUचो संचालकाक घेराव. आणीबाणी विशीं फुडल्या वर्सभर विद्यार्थ्यांक म्हायती दिवची म्हूण शिक्षण खात्याचे शिक्षण संस्थांक सर्क्युलर. ताच्या वेल्यान बीजेपी सरकार शिक्षणात राजकारण हाडपाचो यत्न करता म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. विकसीत भारताचो हो खंय हिडन अजेंडा. कंडेम दॅट सर्क्युलर ही बीजेपी RSSचे आपले जो अजेंडा आसा ते आता एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशना मेरेन पावोवपाचो एक प्रयत्न चल्ला. महात्मा गांधीची हत्या, दुसरे जो गोद्रा कांड जालो, जे गोंयान कॅश फॉर जॉब स्कॅम जालो, गोंयान जे लँड स्कॅम चल्ले, हाजेर तुमी भुरग्यांक एसे कॉम्पिटिशन बरोवपा लायतले, हाजेर व्हिडिओ प्रदर्शन जातले. हे म्हाका दिसता पयलीं भारतीय जनता पार्टीन आन्सर करपाक जाय. The agenda of the BJP only to use the official machinery, जी या सरकाराची जी ऑफिशियल मशिनरी आहा as dictated by the RSS. Today जे hidden agenda of Vikasit Bharat 2047 to play with the minds of the innocent children. मुख्यमंत्री म्हणतात संविधानाविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये जागृताय जातली. सीएम संविधानाचे तुम्ही स्कुलाक अवेअरनेस खातीर हें केलें न्ही ते कशें आसतलें? भुरग्यांक आतां 1 वर्सा खातीर 1 वर्स तुमी कितें दवरलें? पूर्ण अवेअरनेस आसतलो. NSUचे शिक्षण संचालकाक घेराव. अजेंडा हाडूंक शकना गव्हर्मेंट. इतले वर्सां जाली. आतां गव्हर्मेंटाक याद आयली इमर्जन्सी बद्दल. पयलीं इतलेशे एड्युकेशन मिनिस्टर येवन केले, कोणेच करूं ना. हेणे कितें केलें ते सिद्ध जाता की RSSन हांकां सांगलां तूं काड म्हूण लेटर. सो इज एक्टिंग एज अ डायरेक्टर ऑफ बीजेपी एड्युकेशन डिपार्टमेंट, नॉट डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन. शिक्षण संचालक म्हणटा केंद्रांतल्यान आयला ते सर्क्युलर आमी शाळांक धाडला. आमी फक्त संविधानाविशीं जागृताय करता. आमकां डायरेक्टिव्ह आयिल्ली सेंट्रल मिनिस्ट्रीची ती आमी आमच्या स्कुला पर्यंत पावयल्या
आनी तातूंत ऑब्जेक्शनेबल अशें कितें जाता अशें म्हाका दिसना. आमी कितें म्हणटा तातूंत आउटरीच इन स्कूल, प्रत्येक भुरग्याक संविधाना बद्दल म्हायती दिवपाक जाय. हो प्रोग्राम आसा तो एका दिसाचो ना, तो वर्सभर प्रोग्राम चलतलो. 25 जून 2026 मेरेन हे सगळे कंटिन्युअस प्रोसेस चलतले. आनी आमी स्कुलांत कितें सांगलां ते फक्त कॉन्स्टिट्युशनाची म्हायती दिवपाची, कॉन्स्टिट्युशना बद्दल जाणून घेवपाचें, जे प्रत्येक भुरग्यान प्रत्येक सिटीजनान करपाकूच जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पळोवया निकती आयिल्ली खबर. दिलाला लोगो आणि मायकल लोगो ह्याच्या लिडरशिपी सकयल इलिगल रस्तो करपा खातीर तेंच्यांनी JCB घातली आणि तेंच्यांनी चॅपेल उडयले, चॅपेलाचे फुडलो भाग उडयलो, रस्तो तेंचो लँडलॉर्ड एक घातली तेची आख्खी उडयले, एक सिनियर सिटीजनचे कंपाऊंड वॉल मोडून उडयले, किचन कोणाचें उडयलें, 7 जाण एफेक्टेड जाले. आणि आमी PIक बरयले की 48 आवर्सान म्हणटा तो मायकल लोगो आणि दिलाला लोगोक अरेस्ट कर. आयज जवळ जवळ 46 डेज जाले त्याच्यानी कांयच घेवंक ना. 20 तारखेक आमी SPक बरयलें की अजून पासून हेणें आमच्या PI अंजुनच्या PI अंजुना पुलीस स्टेशनान कांयच तेजेर हें घेवंक ना. 19 तारखेक हें बरयलें आणि हें पेटिशन फायल केलें अंडर द सेक्शन 173 BNSS 2023. It's on a 175-year-old house which is on the road, and we received a notice saying that our wall is illegal. त्याला पण तो रस्तो मधल्यान रस्तो कोण करता? प्रायव्हेट रोड. तर फुडले तूं अंजुना पासून प्रायव्हेटच रोड चालू करतो. तेजेर कोणी करता तर PWDचो हक्क ना. तर PWD आपलो रोड म्हणून कितें जालें जाल्यार कोण येता? प्रत्येक जो फोडटा नळ घालून त्याचे पयशे PWD काय घेता? प्रायव्हेट म्हाजी प्रॉपर्टीच्यान फोडटा जाल्यार तो रस्तो PWD कित्याक घेता? लक्षांत दवरपाक जाय की आमी जे रोडान वयता पळय तो प्रायव्हेट रोड म्हणटा. फाल्यां तर हे कोण प्रायव्हेट लोक आयले आनी तांच्यांनी तर आडयले जाल्यार PWD ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली. दुसरें म्हणजे हो जो रोड वायडनींग केल्लो आसा, डामर घातिल्ले आसा, तो आतां म्हाका दिसता सारको पिड्ड्यार खड्डो जाल्लो आसा. ताजी जबाबदारी कोण घेतलो? आमचो टॅक्स पेयर घेतलो, आमचे लोक. तुम्ही रातोरात येता, JCB घालता, कंपाऊंड वॉल डिमॉलिश करता आणि रोड वायडनींग करता. कितें करता? JCB सुद्दां वापरता, तेका नंबर प्लेट नासता. जाल्यार आमी ताका रोड करूंक सांगूंक ना, आमकां खबर ना, आमी ताका परमिशन दिवंक ना. जर तुमी परमिशन दिवंक ना जाल्यार तुमी आमकां कितें सांगूंक जाय आसलें? हय तुमी येयल्या, आमी येता थंय स्पोटार आनी आमी पळयता आनी तेचेर एक्शन जातली, हें तेंच्यांनी सांगूंक जाय. तो आमकां सर कितें सांगता, तेणें पळय तो रोड केलो तो प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन केला. म्हणजे कोणाय खंयच्याय MLA कोणाच्याय प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन वचून रोड करूं येता? टॅक्सीवाले एपार येवचे म्हूण सरकाराची खासा स्कीम. म्हयन्या भितर 50 ट्रिपी पुराय करपी पयल्या 500 टॅक्सीकारांक सरकार खंय 25 लिटर पेट्रोल, डिझेल वा CNG फ्री दितलो. त्या खातीर टॅक्सीकारांनी पुराय म्हयनो सकाळी 8 ते राती 8 मेरेन एपाचेर एक्टीव रावचें पडटलें. गोवा टॅक्सी एपा वरवीं ही स्कीम. फुकट उदक, फुकट सिलिंडर दिवपाच्यो येवजण्यो गोंय सरकारान चालीक लायिल्ल्यो. ताच्या उपरांत लोक गैरवापर करतात म्हूण सांगून सरकारान फुकट उदक दिवपी येवजण बंद केली. फुकट सिलिंडराची फक्त BPL वाल्यांक खात्यात पयशे दिवपाची येवजण सुरू आसा. आतां सरकारान टॅक्सीकारांक एक येवजण हाडल्या. गोवा टॅक्सी एपा वरवीं आतां सरकारान नवी येवजण हाडल्या. म्हयन्या भितर 50 ट्रिपी पुराय करपी पयल्या 500 टॅक्सीकारांक सरकार आतां 25 लिटर पेट्रोल, डिझेल वा CNG फ्री दितले. ताचेर मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो कितें म्हणटा पळयात. लॉन्च ॲप लॉन्च जाला कोणी गेला? तुमचो फोटो आहा तितून वयल्यान टुरिझम डिपार्टमेंट आणि सर डिपार्टमेंट तुमच्या मिनिस्टराचो न्यूज येयला सरकारान गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर ॲप म्हणून कितें लॉन्च केला म्हणून. सो आमकां इजी बेजिकली खबर ना एक्झॅक्ट कितें तें, आनी आमी मिडिया पर्यंत मिडिया मार्फत आयकलेलें आहा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे CMानूय खंय तरी एक स्टेटमेंट केला की आपल्याकूय हितून कितें खबर ना तथ्य कितें आहा तें. सो आमकां सरकारा कडेन एकूच मागणें आहा की जी एग्रिगेटर गायडलायन्स गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 हाडल्या ती आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन सरकारान स्क्रॅप करपाची आनी ॲप बेस्ड टॅक्सी तुमी टॅक्नॉलॉजीच्या नांवार आनी ट्रान्सफरन्सीच्या नांवार जी गोंयान ॲप बेस्ड टॅक्सी हाडूंक सोदतात ती ॲप बेस्ड टॅक्सीचेर एज अ ऑपरेटर म्हणून आमी सर्वायव जावचे ना. ती गोश्ट फिजिबलूय ना आनी आमी सर्वायवूय जावचे ना, आमकां खबर आहा. सो आमकां सुरळीतपणे बिझनेस करूंक जाय आनी आमकां सुरळीतपणे हो धंदो आमच्या गोंयकारांक हातीन दवरूंक जाय. CM ताका आयज प्रेसान क्वेश्चन विचारलो की नवीन ॲप आयला, तो म्हणटा आपल्याक खबर ना. हांव गव्हर्मेंटाक आनी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टराक विचारपाक सोदता, हे जे गव्हर्मेंटान कितें करता तुजे मंत्री ते तुका खबर आसना काय म्हणून. यू आर द हेड ऑफ द फॅमिली,
तुज्या कडल्यान एप्रुवल वचपाक जाय, तुज्या कडल्यान तुजी कॅबिनेटांच्यान हे वचपाक जाय की हे करपाक जाय की नाका ते. आनी जेन्ना आयज प्रेसान तुमकां क्वेश्चन विचारलो तेन्ना म्हणटा तूं आपल्याक खबर ना. तूं आसा तरी खंयच्या संवसारांत काय म्हणून विचारता हांव तुका आतां. खंयचो गव्हर्मेंटाचो ॲप हे आमी हितून पडल्या. आतां हो तिसरो ॲप येयला गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर ॲप म्हणटा. आनी तो कितें म्हणटा इनिशिएटीव बाय गोवा टुरिझम म्हणटा. म्हटल्यार हो आतां सीएमाकूय तुमीच क्वेश्चन केला, मिडियानूच क्वेश्चन केलो. सर तुमकां कितें खबर आहा? सीएमान डायरेक्ट सांगलें आपल्याक जाल्यार कांय खबर ना, आपूण इन्क्वायरी करता म्हणून तितून. अरे हांव म्हणटा कित्याक तुमी आतां इतलो व्हडलें सरकार चलयता, कितले मिनिस्टर आसा, म्हाका दिसता कमीत कमी कांय न्हू म्हणीत जाल्यार न्हू टोटल गोंयान म्हाका दिसता 11 मिनिस्टर आसा. फाल्यां 11 मिनिस्टरांनी जर गोवाचो एक ॲप काडलो न्हू, खंयच्या ॲपाक लावपाच्यो गाडी आनी कोणी लावपाच्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2-2.5 म्हयने बंद आशिल्लो बोंडला झू परत उक्तो. दुयेंस पातळ्ळा म्हूण खबर आयिल्ली. बाकीच्या जनावरांक दुयेंस बादत म्हूण सगळ्या जनावरांक खंय दुसरे कडेन शिफ्टूय केल्ली. रिपोर्ट आतां नॅगेटीव आयिल्ल्यान झू परत उक्तो. थंय खंय आनिकूय सुविधा येवपाच्यो आसात. नवी जनावरांय हाडटले म्हूण RFO सांगता. बोंडला अभयारण्यात दुयेंस पातळ्ळा म्हूण अभयारण्य 2 ते 2.5 म्हयने बंद आशिल्लें. रिपोर्ट नेगेटीव आयिल्ल्यान अभयारण्य लोकांक परत उक्तें केलां. नमस्कार. आयज आमी आसात ते गोंयचो जो बोंडला झू आसा थंय. आनी तुमी पळोवपाक शकता फाटले 2 ते 2.5 म्हयने हो झू जो आसा हो बंद आशिल्लो. कारण H5N1 अशें कितें तरी डिसीज जाल्ले, ताका लागून हो स्ट्रिक्टली लोकांक विजिटर्स आहा तांकां हो बंद केल्लो. त्याच प्रमाणे ही जनावरां आहा तांकां दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट केल्ली. आनी जेन्ना हे सगळो रिपोर्ट काल जेन्ना नॅगेटीव आयलो तेच्या उपरांत खंय तरी गव्हर्मेंटान हो बोंडला झू परत ओपन केल्लो आसा लोकांक. बोंडलाच्या अभयारण्याची उदरगत जावपाची आसा. नव्यो सुविधा येवपाच्यो आसात. आनीक जनावरांचोय आस्पाव करतले म्हूण अभयारण्याच्या RFOन सांगलें. थोडे आतां ॲड जावपाचे आसा. जशे बेर आमच्या कडेन नासले ते येवपाचे आसा. ते लागलींच आमी हाडपाचो प्रयत्न करतले आनी येतले ते बेगीन. जायत्यो सुविधा दिवपाच्यो केल्ल्यो आसा. आमचे कॉटेजीस आतां सगळ्यो रिनोवेट जाल्ल्यो आसात. आमी आतां नवीन हांगासर सांगपाचें म्हळ्यार स्पिसीस हाडपाच्यो आसात. वेगळे वेगळे कितें आसा ते प्रपोजलां गेल्लीं आसात. आनी नवीन जशी एवियरी येवपाची आसा हांगासर. म्हणजे अशे वेगळे वेगळे आसा ते आमचे येवपाचे आसा सगळे. आनी जायते डेव्हलपमेंट जावपाचें आनी आतां फुडल्या हितून इमिडिएटली आमचें जातलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पुण्यात जमनी बळकावपाचे केशींत सहकारनगर पुलिसांनी सुलेमान सिद्दीकीची ट्रान्झीट रिमांडाचेर कस्टडी घेतल्या. उत्तर गोंय कोर्टान सिद्दीकीची कस्टडी घेवंक मेकळीक दिल्ली. सिद्दीकीचेर पुण्यात जमनी बळकावपाच्यो 3 केशी आसात. पुण्या, हैदराबाद, दिल्ली, गोंय धरून ताचेर जमनी बळकावपाच्यो 16 केशी आसात. जमनी बळकावपाच्या केशींतलो खापो गुन्यांवकार सिद्दकी सुलेमान खान एका वाटेन बेल मेळोवपाक यत्न करता जाल्यार दुसऱ्या वाटेन सिद्दकीच्या कस्टडी घेवपाक हेर राज्यांतले पुलीस रावल्यात. सुलेमानाचेर क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान पळून वचपाची केस आसा. ताच्या उपरांत दिल्ली, हैदराबाद पुलीस सिद्दकीची कस्टडी घेवपाक रावल्यात. ताचेर दिल्ली, हैदराबाद, पुण्या आनी गोंय राज्यांत जमनी बळकावपाच्यो केशी नोंद आसात. 4 राज्यांनी मेळून 16 केशी नोंद जाल्यात. आता सहकारनगर पुलिसांनी उत्तर गोंय कोर्टांतल्यान सिद्दकीची ट्रान्झीट रिमांड कस्टडी घेवन ताका पुण्या व्हेला. पुण्या ताचेर 3 केशी नोंद आसात. कोट्यांनी रुपयांची जमीन फॉर्ज डॉक्युमेंट करून बळकायल्ली म्हूण आरोप आसा. सिद्दकीक गोंयच्या क्रायम ब्रांचीन अटक करचे आदी 4 वर्सां फरार आशिल्लो. ताच्या उपरांत ताणें एकदा क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान पळूय काडिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटी आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक जॉब मेळचे म्हूण स्कील बेस्ड परीक्षा घेवन 10वी पास, 12वी पास, ग्रॅज्युएशन वा ITI प्रमाणपत्र दितले. मुख्यमंत्री उलयला. 9 ते 12 ऑक्टोबर गोंयांत आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट. 26 जूना सावन रजिस्ट्रेशन सुरू. डिसेबिलिटी आशिल्ल्यांक सशक्त करपाचो फेस्टाचो केंद्रबिंदू. डिसेबिलिटी आशिल्ल्यांक सशक्त करपाच्या हावेसान आनी 2030 मेरेन इन्क्लुसिव्ह गोवाची संकल्पना तडेक पावोवपाक स्कील बेस्ड परीक्षे वरवीं तांकां 10वी, 12वी तशेंच ग्रॅज्युएशन आनी ITIची सर्टिफिकेट दितले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. तांकां आमी जर स्किलिंगाचो सगळ्यांचो विचार करता आसत जाल्यार इंटलेक्च्युअल डिसेबल्ड लोकांच्याय बी स्किलिंगाचो इट इज नॉट ओन्ली द स्किलिंग. नाव वी आर थिंकींग टू गिव देम द सर्टिफिकेट. गोंय हे पयले राज्य जातलें की ह्या लोकांक सुद्दां
इक्विवेलंट टू 10वी पास सर्टिफिकेट दिवपाची, इक्विवेलंट टू द 12th पास सर्टिफिकेट दिवपाची. 5 वर्सां शिकल्या उपरांत ताची एक लेवलाची स्किलिंग एग्जाम घेवन ताका 10वी सर्टिफिकेट हे दितले, 12वी सर्टिफिकेट हे दितले आणि वेळ पडलो जाल्यार इन फ्यूचर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा अदरवाइज ITI सर्टिफिकेट देने के लिए हमारी सरकार की कोशिश रहेगी और इंटेलेक्चुअल लोगों को जॉब में उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. गोवा हमेशा के लिए इंक्लूसिव गोवा 2030 तक हमारा टारगेट कंप्लीट करेंगे. हम एक्सेसिबल गोवा, इंक्लूसिव गोवा की कैंपेन विकसित गोवा 2037 के साथ साथ चला रहे हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सिर्फ हमें माइंडसेट चेंज करते हुए सिंपैथी से हम एम्पावरमेंट करेंगे, अवेयरनेस से एक्शन में आएंगे, एक्सक्लुसिविटी से इक्विटी में आएंगे. 9 ऑक्टोबर ते 12 ऑक्टोबर गोंयांत आंतरराष्ट्रीय पप्पल फेस्ट 2025 फेस्टा खातीर रजिस्ट्रेशन सुरू जाला म्हूण मुख्यमंत्र्याची माहिती. मैं सरकार की तरफ से आज पूरे घोषित कर लेता हूं कि यूनाइटेड नेशन के साथ इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के साथ उसका रजिस्ट्रेशन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं. पॉपल फेस्टिवल 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इस दिन चलेगा और फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन ने हमारे साथ में मिल के ये पॉपल फेस्टिवल हम कर रहे हैं. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. बेकायदेशीर सोरो तस्करी करपी ट्रक गुजरात पुलिसांनी धरलो. गुजरातांतल्या मांडवा टोला लागसार कारवाय. वट्ट 1,27,00,000 सोऱ्याची तस्करी जाताली. मेळटा ते म्हायती प्रमाण सोरो सुरत वतालो. चवकशी चल्ल्या. लोक आनी तरणाट्यांनी ड्रग्सा पासून पयस रावचे, ड्रग्साक बळी पडचे न्ही, मुख्यमंत्र्याचो उलो. ड्रग फ्री अवेअरनेस मोहिमेंत सांखळे मुख्यमंत्र्याच्या घरासावन स्कूटर रॅली काडली. प्रधानमंत्री मोदीच्या ड्रग मुक्त भारताक तेंको दिवंक तरणाट्यांचे जागृतीक खंय रॅली. पालकांनी तशेंच युवकांनी ड्रग्सा पासून पयस रावचें, ड्रग्साक बळी पडचे न्हय म्हूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो उलो. की ड्रग ट्रॅफिकिंग जावचें न्ही, ड्रग ट्रॅफिकाक कोणी बळी पडचो न्ही, हाज्या खातीर मोठ्या प्रमाणात अवेअरनेस हो सरकारान चलयला. तेजोच एक भाग म्हणून आमचो बिचोलीचो PI बाबरांनी आनी रॅली आयोजीत केल्या. हाय सेकंडरी लेवल, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल वचून ड्रग्साच्या बद्दल अवेअरनेस करप. पंचायती आनी विशेष करून कोस्टल बेल्ट हांगासर ड्रग ट्रॅफिकिंग हाज्या बद्दल अवेअरनेस करप हें सुरू आसा. अल्प लोक भुलयतात म्हणजे फॉरेनर्स किंवा टुरिस्ट हांगासर आयिल्लो फक्त हे पार्सल व्हरून थंय दी आनी तेज्याच खातीर तुका अमके पयशे दिता. तेन्ना लोकांच्या लक्षान येवपाक जाय की जर पार्सल व्हरून थंय व्हरपाक एखाद्याक जर 10,000 रुपया दिता आसत जाल्यार तें सादें पार्सल आसचें ना. हें भुरग्यांच्या तकलेन येवपाक जाय, लोकांच्या तकलेन येवपाक जाय. आनी प्रधानमंत्र्याच्या नशामुक्त भारत मिशना खाला स्कूटरींच्या रॅलीचें आयोजन मुख्यमंत्र्याच्या घराकडसून सांखळे जालें. रॅली दिवचलच्या PI विजय राणेच्या फुडारपणाखाल काडली. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांची नशामुक्त भारत ही जी कॅम्पेन सुरू आसा तसोच नशामुक्त गोवा हे करपा खातीर सातत्यात आमचें सरकार हे सदोदीत तत्पर आसतलें आनी तेका सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें. पेरंट्सांनी बी अवेअर रावपाची गरज आसा. पुलीस आपल्या परीत आपलें काम करीत आसा. आयच्या तरणाट्यांनी जशें ड्रग्साच्या बद्दल म्हणजे म्हायती करून घेवची की ड्रग्स कितल्या पद्दतीचो महाभयंकर आसा. ड्रग्साच्या हेका कोणीच बळी पडचे न्ही, ना कन्जम्पशन ना ट्रॅफिकिंग हाका कोणीच बळी पडचे न्ही. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. जया भाताचे सुवाती शेतकी खातें आतां रत्नागिरी 7 हे जातीचे भात प्रमोट करता. शेतकारांनी हे भात पीक घेवचें. हेक्टराक 5 ते 6 टन पीक येता. ते भायर गोधन 1, 2, 3 बी शेतकी खात्यान हाडला. नवे जातीचो शेतकारांक लाव जातलो म्हूण एग्रीकल्चरल टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सीचो संचालक दत्तात्रय पंडीत सांगता. ब्लॅक रायस रोवपाचो उलो. आमचे कडेन आतां जया जी पळय वरायटी आशिल्ली पयलीं त्या वरायटी खातीर रत्नागिरी 7 म्हणटात ती एक जात कृषी विज्ञान केंद्र साऊथ गोवा हाणें व्हडल्या प्रमाणान तिची डेमॉन्स्ट्रेशन दिल्लें आसा. गेल्या वर्साय आमी थोडी डेमॉन्स्ट्रेशनां घेतलीं. आमी ह्या वर्सा ही प्रत्येक म्हणल्यार तालुक्यांत ती डेमॉन्स्ट्रेशनां दिल्लीं आसा. हो रायस आसा रत्नागिरी 7 हाजें जे उत्पन्न आसा ते 4 ते 5 टन पर्यंत येता. जया भशेनूच हो ब्रावन रायस आसा. जया जे 135 दिसांनी जातालें ताका हाका मातशें 125 दिसांनी हें जाता. हाजी टेस्ट, हाजी क्वॉलिटी ही सगळी जया भशेनूच आसा. म्हणून आमी हे रत्नागिरी 7 सद्या डेमॉन्स्ट्रेशनांनी प्रमोट करतात आनी आमकां आशा आसा की फुडल्या 1-3-4 वर्सांत की गोंयचो शेतकार जो आसा
तो हे आमचे रत्नागिरी 7 जया खातीर रिप्लेसमेंट म्हणून करूं शकतलो. की आमी कितें करता की अशे ब्लॅक रायसाचे जे तुमी आतां म्हणलें की ब्लॅक रायसाचे सीड आसा काही थोड्या प्रमाणात, कारण ते व्हडल्या प्रमाणात आमकां मेळना, की अशे जे कोण इंट्रस्टेड आसात लोक जांकां ब्लॅक रायस लावपाक जातात तांकां आमी दितात. सो ते मल्टिप्लाय करून मागीर ताजो रायस जाता. प्रथिना जी पळय आसात भितर जी आमच्या शरिराक गरजेची आसा ताजे खातीर हो ब्लॅक रायसाची किंमत ही चड आसा, म्हणल्यार तो पचपाक बरो. SGPDA रिटेल मार्केटांतली गार्बेज मडगांवची पालिकेचे कामगार वेळार एकठांय करिना म्हूण SGPDAन पालिकेक बरयला. मार्केटांतली खंय सगळी गार्बेज शेतांनी, वाठारांत घाणी, वाठार काबार, लोकांक त्रास. SGPDAन खंय बेगीन उपाय काडचो. SGPDAच्या रिटेल मार्केटांतलो सगळो कोयर शेतांनी दिसलो. वाठारांतूय खंय घाणी पडल्यात. मडगांव नगरपालिका खंय गार्बेज एकठांय करपाक कळाव करतात. SGPDAची कागाळ पालिकेक पत्रा वरवीं. हांव आतां SGPDAच्या रिटेल मार्केटान आसा आनी हांगासर तुमकां फाटल्यान दिसती पडटा ही गार्बेज SGPDAची रिटेल मार्केटाची सगळी हांगासर शेतांत उडयलेली आसा. काल आमी हाचो न्यूज केल्लो आनी आज त्या न्यूजाची दखल घेवन काल SGPDAन म्युन्सिपालिटीक नोटीस काडलें की जाता तितले बेगीन ही गार्बेज हे मार्केटांतली काडची म्हूण. पूण आतां सुमार 12 वरां जालीं अजून म्युन्सिपालिटीचो पत्ता ना. SGPDA आनी म्युन्सिपालिटी हे आपालिपा खेवतात आनी हाचो मार आमकां बसता. लोकांची मागणी आहा की जाता तितले बेगीन ही गार्बेज हो जो वेस्ट आहा तो काडचो म्हूण. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावियर्डायस. फॅल्कॉन 9 रॉकेटांतल्यान लॉन्च जाल्या उपरांत सुमार 28 वरां उपरांत ड्रॅगन कॅप्सूल इंटरनॅशनल स्पेस सेंटराचेर येसस्वी डॉक जाले. ह्या मिशनांत आशिल्ले कॅप्टन शुभांशू शुक्ला धरून 4 जाणां आसात. इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाचेर वचपी शुक्ला पयलो भारतीय. 14 दीस थंय रावन ते 60 प्रयोग करतले. कॅप्टन शुभांशू भारताच्या म्हत्वाकांक्षी गगनयान मिशनांत वांटेकार जातलो. बुलेटिनींतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.